आता रेडी जातालें सो हांव घालतलें व्हड कुर्ता सेट न्हू एक्चुली कुर्ता टॉपूच ऑर्डर केल्ले हांवें. ती पॅन्ट आसा ती म्हाजी दुसऱ्या टॉपा वयली म्हटल्यार दुसऱ्या चुडीदारा वयली. सो हांव ती घालतलें. रेडी जावन मेळटा हांव तुमकां आतां. चॅनल कशी आसात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर आय नो व्हिडिओ फाल्यां वयतलो बट स्टील हॅपी गुडी पाडवा टू ईच एंड एवरी वन माय यूट्यूब फॅमिली. सो आयज हांव मातशें म्हाका लेट जालो उठपाक बिकॉज आयज सुटी सो मम्मान म्हाका बेगीन उठोवंक ना एंड हांव आतां रेडी जाल्लें आसा. जशें तुमकां हांवें सांगलेलें पळय लास्ट टायम की म्हाजो कुर्ता टॉप येयल्लो बट देन म्हाका तो जायनाशिल्लो सो हांव ऑर्डर करपाक हांगच्यान थंय गेल्लें बिकॉज आमच्या हांगासर जी आसा ती म्हाका म्हणपा लागली की ईद बीन आसा न्हू सो तिचे कडेन ऑलरेडी खूब कपडे आशिल्ले म्हणपा लागली. सो ताका लागून मागीर म्हाका थंय वयचें पडलें आनी म्हाका दिसता थंयच गेल्लें बरें दिसता म्हाका एवरी टायम बिकॉज हांगासर दितालें पळय हांव तेन्ना म्हाका अशें जातालें की एक दीस सुद्दां न्हू 2-3 दीस म्हाका लागताले ऑर्डर करून घेवपाक लागून. ती म्हणटाली कल परसो घेता तशें जातालें. सो थंय जेन्ना हांव गेल्लें पळय ऑर्डर करपाक थंय तो रावलें आनी म्हाका 20 मिनटां भितर करून घेतलें. 150 चार्ज केलें बट आय थिंक इट्स फायन. सो हो म्हाजो कुर्ता फाटल्यान इग्नोर करा. म्हाजो कुर्ता टॉप ऑर्डर केल्लें म्हणटालें तें हें आनी ही जी पॅन्ट आसा ही म्हाजी कितें म्हणटात दुसरे कुर्तावयली पॅन्ट ती हांवें हेजेर मॅच करपा खातीर घातला आनी हेजी फिटींग पळय काय बरी केल्ली आसा. हो हात असोच आसा फ्लेराचो. म्हाका हो कलर लायक जाला आनी मुद्दम हांव रेड सोदतालें. म्हाका रेड घालपाक जाय आशिल्लो सो हांव रेड सोदतालें एंड हो म्हाका लायक जालो बट देन हांव नको आशिल्लें म्हाजें कसो दिसतलो बट म्हाका लायक जालो. कलर लायक जाला म्हाका. एंड हेजेर घालपाक इयरिंग्स हांवें ऑर्डर केल्ली ही बट ही न्हू खूब हेवी आसा लायक लिटरली खूब हेवी आसा. सो हांव ही मागीर घालतलें इफ आमी देवळान बी वयतात जाल्यार. आतां सद्या घालपाना फूल डे हांव ही घालूंक शकना. ही घातली की अशें दिसता म्हाका कार असो आतां कसो. आमची गुडी बी लायली डॅडीन बिकॉज हांव लेट उठलें सो हांव न्हांवपाक गेल्लें आनी डॅडीन सगळें लायलें बट हांव तुमकां तें व्हरून आतां दाखयतां. आनी काल हांवें कांय शूट करूंक ना. मम्मा पळय कसलो दवरलेलें काय जाणा म्हजो ट्रायपॉड पडटा वाचलो तो. 1 सेकेंड. आनी हांगासर पळयात म्हाजे 2 टॅडी म्हाजे ल्हान आसतनाचे हांव जेन्ना बेबी आशिल्लें पळय तेन्नाचे हे 2 आनी एक आशिल्लो इल्लोसो रॅबीट बट तो आतां खंय आसा खबर ना. शेणलो म्हणून कळना. हांवें तो खंय उडोवं नाशिल्लो बट आय डोंट नो बट हे म्हाजे ल्हान बेबी आसतनाचे ते दोनूय. सो ताका हांगा दवरला. एक्चुली मम्मान हेका एकट्याकूच दवरलेलें हांगा. मागीर हांवें चिंतलें हेका कित्याक बाबा हेकाय दवरया म्हणून. आनी हांगासर जे 2 आसा पळय हे म्हाजे व्हडले जाले की हे म्हाका एक आंटीन दिल्ले जेन्ना हांव तेंगेर हेका गेल्लें सायबिणीक गेल्लें जे की आमच्याच थंय रावता. सो ती वीथ दॅट हॅपिनस कित्याक हांव तेंगेर केन्ना वचोंक नाशिल्लें सो तिणेन म्हाका फर्स्ट टायम गेलो म्हणून तिणेन म्हाका हो दिल्लो. हो क्यूट सो कोण हो पांडा सॉरी. आनी हो दुसरो आहा पळय चेपटू जाला पळय हांगासर हो म्हाका म्हाजो डॅडीन घेवन दिल्लो टॅडी म्हाज्या भावाच्या बर्थडे दिसान. म्हाजो भाव खूब रडलेलो की आपल्या बर्थडे दिसा ताका घेवन दिला सो तो ल्हान आशिल्लो तेन्नाची खबर ती. तर आमची ह्या फुडल्या वाटेन जी बाल्कनी आसा पळय त्या वाटेन ते वयर लायिल्ले आसा. हांव तुमकां आतां दाखयतां. आय डोंट नो दिसतलें जाल्यार खबर ना म्हाका कॅमेरान कॅप्चर जातलें जाल्यार. अबय जिमी हांगा ताता करता ते कितली लावले पळय कितली लायला. अरे 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 उठलो. ही आपूण नायटेर आसा तर सो वॉट तिणें सगळें काम केलां सकाळीं उठून. ती काल कसली बरी ना जाली. आनी बाई कशी बसला थंय न्हांवन हय पळयलें पूण कॅमेरान सारको कॅप्चर जायना तो बट तसोच भायर असो हांव ना पोचू गो पोचू आनी खंय घातला पळय पोचू धांवतलें म्हणून आतां मागीर पोचूक सोडटलें मागीर सोडया ताका. तर मम्माचो काल मायग्रेन सामको चाळवलेलो सो ती काल तिका हेडेक बीन खूब जातालें आनी आयजूय तिका जाता खंय मागीर तिका काल डॉक्टरागेर बी व्हेल्लें. हांगा आनी थंय न्हू सामकें हॉस्पिटलान व्हेल्लें तिका व्हरोन हाडलें तिका मागीर. आनी आतांय तिका तकली उसळटा म्हणटाली ती बट सो काल तिची तकली बी उसळटा म्हणटा म्हणून वयर सगळें हांवें क्लिनींग बी केलें पुसून बी काडलें हांवें. अशें सांगपाक जायना हांवें कितें केलें म्हणून बट हांवें आयज कांय करूं ना. आतां पळोवया आतां कितें काम आसा तें. आय थिंक डॅडी येयलो
असा डॅडी येयलो गुडी लायलो आनी डॅडी गेलो म्हाका दिसलें आमी देवळान बी वयतली म्हणून मम्मा सोळा वयता म्हाका दिसलें आमी देवळान बी वयतली म्हणून बट डॅडी ना सो डॅडी कितें काम आसा म्हणून डॅडी गेलो दिसता आमगेर हात लायता हांगासर दाराक मम्मा हांगासर सगळ्यात तोरण फुलां बी लायताली सो हांगासर जे वयर सगळ्याचे की वयर आसा पळय ते फेक ते फेक रेडीमेड ते आनी तेजे सकयल आसा ते पळय ती लायता पळय सो पयलीं तोरण आसा तेजे वयर आंब्या ताळ्यो आसा मागीर काय बरी दिसतात ती बरी दिसता हांगासर केला ते तोरणाचेर आंब्या ताळ्यो मागीर ती आहा ती सकयल्ली आहा ही ओरिजिनल फुलां ना ओरिजिनल ती हय ही ओरिजिनल फुलां मातशी हे जाल्यात पळय ती ओरिजिनल आनी ती सामकी ऑरेंज दिसता पळय ती प्लास्टिकाची दिसता म्हाका आनी ती वयली बी प्लास्टिकाची बट बरी दिसतात ती हांव पळय मदीं कोण बसला तो पळय जिमी आपूण येयलो रावल्लो तो आतां पळोवपाक येयलो हे जिमी हय जिमी गेलो पळय तो बरो आहा आपल्याक जाय जाल्यार गेट बी ओपन करता आनी भायर वयता डॅडी बी घरा कडेन येवना जाल्यार रातचो बी लेट जाता न्हू जाल्यार गेट असो हातीन ओपन करता आनी भायर वयता तो हेजे मी आनी आमी आसा जाल्यार असो दाखोवन दिता आपूण लोलो आपल्याक काय कळना थंय वचोन बसतलो आनी आमकां पळयतलो मागीर ओपन करून दी म्हणून पळय हे शे घातला गो पांय पुसणे खंय मम्मा पळय हांवें कोणा पळयतो लेंज खंय बसला पळय तो टेबलाच्या कोणाक कसो पळयता आनी म्हाका कोडू लिंबाची पानां हाडून दिल्यार सगळ्यांनी खाली हांव एकटेच उरला सो मम्मान म्हाका हाडून दिल्या ही हांवें अजून कांय खावना सो हें हांव खातलें फर्स्ट ओके तर डॅडीन सांगलें की देवळान वयता जाल्यार चलात म्हणून बिकॉज डॅडीक टायम ना मेळचो खंय आयज डॅडी बिजी आसा दिसता तर हांव रेडी जालें बट देन हांवें जी इयरिंग्स तुमकां स्टार्टींग दाखयलेली पळय ती ही आय मीन केदी व्हडली दिसता पळय ती सामकी कशीची सो हांवें ताका अशें केलें आनी तें सकयल्लें जें आसा न्हू पळय तें काडलें हांवें सो हें हांवें काडलां बिकॉज हें खूब हेवी बी आसा आनी प्लस हे पळय एक बॅग कशें कितलें हेवी आसा आनी प्लस तें खूब व्हडली दिसता म्हाका बरी दिसता बट देन खूब व्हडली आनी खूब हेवी दिसता सो आय थिंक ही बरी दिसता म्हाका कंपेर्ड टू दीस ही बरी दिसता सो जशें हांवें हांगा केला तशें हांव ही बी करता हांगासर आनी म्हाजो फोन म्हाका चार्जिंगेक बी लावपाक जाय हांव आनी भावूच वयता मम्माक व्हरपाचें आसलें वांगडा मम्माक सांगलेलें यो म्हणून मागीर मम्मा म्हणपाक लागली ना आपूण येयना खंय तुमी चलात खंय सो आमी प्लॅन केला की पयलीं तरी आमी राधा कृष्णा देवळान वयतली बिकॉज ऑब्वियसली तें आमकां लागीं आसा सो थंय पयलीं वयतलीं आमी आफ्टर दॅट आमी शांतादुर्गा देवळान वचपाचें चिंतलां हे कशें केलें तें आफ्टर दॅट आमी शांतादुर्गा देवळान वचपाचें चिंतलां एंड मागीर आमी वयतलीं म्हाळसा टेंपलान जें की आमी माड्डोळा वचपाचें आसा माड्डोळ सो म्हजी इयरिंग्स जाली लागली ओके आतां बरी दिसता न्हू धाकटी पयलीं चड व्हडली जाल्ली ती सो हे बाय ते इयरिंग्साचे सकयल्ले बॅग हांगासर आसा म्हाजे कडेन एंड वो म्हाजो फायनल लूक म्हाजी इयरिंग्स झूम इट म्हजो टॅडी बी काय बरो दिसता पळय थंय सो आतां आमी या सकयल पयलीं तरी म्हाजो भाव रेडी जालो दिसता हांवें ताका ओदोळ सांगलेलें हांव रेडी जालें तूं रेडी जावना म्हणून बट हांव एक्चुली हांव रेडी जावंकूच नाशिल्लें बिकॉज ताका टायम लागता म्हणून हांवें ताका तशें सांगलेलें आनी या हांव कॅरी करता म्हाजें मिनीसो मेकअप पावच तितून हांवें ओन्ली लिपस्टिकूच यूज करतलें हांव बिकॉज म्हाजी लिपस्टीक नाच जाता ती रोकडीच मागीर ओके लेट्स गो काल हांवें ही आमची दुसरी बाल्कनी सो काल हांवें म्हाजे स्कार्फ सगळे धुवन घातलेले वा काडटा हांव बिकॉज गरमी जाता म्हाका एंड वत बीन आसा सो वो घेता हांव बिकॉज हो मातसो मॅचूय जाता हेजेर दीस एंड दीस तो रेडी जावन कसो बसला तो पळय खानार तुवालो उडोवन अय या मरे अबी तूं आनी हांव मॅचींग जाला आयज काय हांवूय रेड घातलो
चलला दिसता परत. किती काढता मिनी अपडेट. सो हांगासर हे ट्रीप बांदलेले तुमकां खबर आसा न्हू पयलीं, बट हांगासर कितें कन्स्ट्रक्शन चल्लेलें पळय फाटल्या दिसांनी. कितें जालें अभी कितें लायलें तुवें? सो हांगासर तेंच्यांनी आनी एक बांदून काडला देवूळ. आय डोंट नो भितर वचपाक जायना, मेळना दिसता, अजून जावना दिसता. सो काम चालू आसा पळय, काम चालू आसा हांगासर. सो हांगासर आनी एक अशें देवूळ बांदता तुमी. पायाक गरम लागता. सो आतां आमचे हांगासर तो कसलो धांवता पळय, कित्याक रे अभी कित्याक रे? सो आतां आमी वयतात दुसऱ्या देवळान, जे की आतां आमी आमचें दर्शन हांगासर घेवन जालें. जशें की तुमी पळोवंक शकता हांगासर म्हाका बारीकशी टिको लागलेलो आसा. तुका लायला रे टिको? ताका लायला. सो टिको लायिल्लो आसा आनी खूब गरमी आतां, खूब वत आसा तुमी पळोवंक शकता. सो आतां आमी वयतात सांकवाळे देवळान आनी मागीर आमी वयतली म्हाळसा देवळान. सो पयलीं आतां ह्या सांकवाळे देवळान फूल फेस पॅक करून वयतलें बिकॉज खूब वत आसा आनी खूब गरमी जाता. आयज थंय सगळी भितर बी सगळी लायट बी पेटयलेली, म्हणटा ते वयर ते डेकोरेशन आसा पळय थंय बी सगळे लायट्स बीन सगळे ऑन केल्ले आशिल्ले. तर आतां आमी वयतात दुसऱ्या देवळान. ते हेल्मेट धर तेचे. हय उडो, म्हाका खबर ना पडटलें. वयता आतां सांकवाळे. म्हजे इयरफोन्स काडटा हांव पयलीं. बंजारे गुडी लायला हांगासर. फेरये कडेन येयल्यात. अरे ब्लर कित्याक जाता हो? कॅमेरा पुसता. आतां पळयना परत ब्लर जाता तो. आज सारको जालो. फेरी येवपाक लागला. 12ची फेरी आतां. सो आमी भायल्यान वचपाची आशिल्ली पयलीं, मागीर चिंतलें की फेरयेन गेल्ली बरी कशी. खूब गरमी जाताली म्हणून चिंततालें आमी की भायल्यान वयतली म्हणून. आतां फेरी येयली फायनली. फूल पॅक आसा. कितें अशें सांगता आपूण. आयज भरती आहा, उदक वयर येयल्लें आसा. ते दीस फाटले दिसांनी आमी येयली तेन्ना सुकती आशिल्ली. हांगा बसल्यार बरें दिसता. त्या सायडीन मागीर वत येतलें, खंयचे वाटेन वत येता तेंच कळना. तो थंय पार्क करता गाडी.
घराकडे पावली आहे नको वान पीक करता आता अबे जाऊन तुझे जॉल चॉल आणि अजून जाऊ ना आम्ही जेवपाक लायनीक रावलेली हांगा कितली व्हडली लायन आशिल्ली जाणा अरे म्हाका लायन करपाक ती दाखोवपाची आशिल्ली लायन पण खंय पावला ती सांग ह्या वाटेच्यान लागला ती खंय कशी पावला आणि भाव हांगा बसला किती इतली गरमी जाता सामकी सो आतां आमी जेवन बी येयली आनी आमी घरा वयतात तुमी पळोवंक शकता तोंडाची हालत कितें जाला ती थंय आनी कांय उलोवंक बी ना कांय सारकें शूट बी करूं ना बिकॉज लिटरली खूब गरमी येताली लागला पळय ते सायडीचे कितें लागलें पळय तें कुसा कशी हेची ती कापुडी हांवें कापडल्या मागीर हांवें तोंडां घातल्यात म्हाज्या परकर तोंडां लागतलें सगळें या मरे सो आमी आतां घरा चल्ली एक्चुली पप्पान म्हाका सांगलेलें की येता आसतना पोचूक आनी चिकन लागून खावपाक येवपाक बट आतां आनी खंय वचपाचें पळयता वाटेर इफ कितें मेळ्ळें जाल्यार घेतलें हांव फार्मास बी नाजाल्यार लेट्स सी काजू काडटा तो मनीस म्हाका जाय काळूच आमगे निरो हाडलेलो काल पयर आमगे निरो हाडलेलो जो आमगे काल पर्यंत पिवन बी काबार जालो गडक जालें सो आतां आमी वयतली फेरयेन कितले वत आसा तुमी पळोवंक शकता हांगासरूय कितें आसा दिसता आयज सगळे कडेन आसा रे ते गुडी पाडवाचे ते सो आमी आतां नवदुर्गा देवळा कडेन येयले हांगाच पार्क कर पळय ते दीस आशिल्लो तो पप्पी आनी बाबा ते दुसरो भाव राव देंवत पयलीं ही म्हाजें पॅन्ट चिरकल दिसता हांगा सो आमी घरा वचपाची आशिल्ली बट मागीर चिंतलें की हांगासर येयलात न्हू सो हांगा एक वयतात आनी मागीर आमी घरा या म्हणून स्कार्फ आनी हांगाच दवरल्या बरें दिसता अशेंच वयल्या वयर ना कोणी तोंड पुशीत बीन हरशीं म्हणून गरमी खूब जाता सगळ्यांक ओपन कर डिकी ओपन कर बेगीन गरमी आतां उठ मग तू पयली गणपतीचें दर्शन घेवपाचें कितें अरी कितले बेस्ट दिसता पण कोण ना हांगासर सारको फोटो काडटलें आतां हांव सो हांव हांगा भितर येवन बसलेलें बट म्हाजो भाव बाबडो तो थंयच बसला गाडयेचेर हेड डावन घालून बसला कितें करता देव जाणा न्हीद येता आसतलें जाम बी जाला आसतलो एंड मागीर आमी गेल्ली फार्मासीन सो हे बाय कोण मेळ्ळें तें म्हाका पराठा म्हजे फ्रेंड प्रिती सो ते मेळ्ळें म्हाका परत तिसरे फाटी घेवन येयला असं आमच्यो खोबऱ्यो सो हांव आतां जस्ट घरा कडेन पावलें हांव आनी भाव आनी म्हाजें न्हू पार्सल येयल्लें आसा सो ते जिमी ताका तोंड लावन असो वास घेवन दाखयता म्हाका म्हाजें पार्सल येयलां म्हणून हय येवन येयलें की दाखयतालें म्हाका आनी हे हांवें पोचूक आनी जिमीक लागून हाडलां मम्मान म्हाका हाडपाक लायिल्लें सो हांवें हाडलां बट हांवें ओन्ली 4 हाडलां 2 जिमीक 2 पोचूक म्हाका याद ना ते घटेले हाडपाक ते कुरकुरी हांवें हांच्यात हाडूंक नाशिल्ले ते हांवें हांगासरल्यान ते पॅटाचें सगळें मेळटा स्पेशली थंयच्यान हाडलेलें हांवें आतां थंय पुरो जालें गो नेक्स्ट टायम वयता तेन्ना हाडूंक लावली सद्या हें खायला भाव सामको वाज हाडटा ओड्डोच्यान
सो हांव टायर्ड जाल्लें आसा, प्लीज इग्नोर करात. म्हाका एक्चुली आतां बेगीन बेगीन हें अनबॉक्सिंग व्हिडिओ करपाक जाय आनी मागीर म्हाका रेडी जावपाक जाय बिकॉज आमी वयतात वास्को मार्केटान वयतात. मम्माक मातशें कितें काम आसा खंय. सो फर्स्ट हांव तुका येता घेता जें की हांवें आतां येवन पिल्ला जें की हांवें आतां येवन पिल्ला पळोवपाक तितून कितें आसा. सो मिंत्राच्यान म्हाजें फर्स्ट एक पार्सल येयल्लें सॉक्स ऑर्डर केल्ले हांवें. म्हाका जाय आशिल्ले बिकॉज म्हाजे सगळे सॉक्स अशे डर्टी कशे जाल्ले आसा. अबी नाका रे आवाज करून. आनी दुसरें पार्सल म्हाजें एम कॅटिंगाच्यान येयल्लें आसा जेचेर न्हू बाय वन गेट वन फ्री चल्लेलें ऑफर. सो हांवें 4 आयटम ऑर्डर केला. गाठलो चलो घाल गे. सो दुसरें पार्सल ओपन केलें. हितून येता फर्स्ट प्रोडक्ट. हो कसलो ऑर्डर केला हांवें. नाका रे अबी. दाखव तुका दाखव. सो फर्स्ट प्रोडक्ट वो हांवें हेअर सिरम ऑर्डर केला. केन्ना यूज करूंक ना सो खबर ना कसो तो बट हांवें ऑर्डर केला. नेक्स्ट वो सामको सगळ्या कडेन तसो छा गयात हा प्रोडक्ट. सामको हेजो कितें म्हणटा ताका स्मेल फ्रेग्रन्स बरो येता अशें तशें करून ओपन करून पळोवया बिकॉज हेजो इतको सामको हें आशिल्ले रिव्यूज बरे रिव्यूज. सो हांवें हेका ऑर्डर केला. तुमकां आतां कन्फ्युजन आसपाना बिकॉज ऑबियसली हांव बेश्टें कितें काय सांगपाना. जेन्युअन सांगतलें ओके कितें आसा तें. कसले गडबडेन ओपन करता ना हांव. ओपन द्या फूल द्या सिंपली. आई आनी खोकता मदींच. ओके सो हेजी बाटली न्हू म्हाका खूब बरी दिसली आनी हेजो फ्रेग्रन्स डायरेक्ट अशेंच ओपन करता हांव बिकॉज म्हाका लेट जाता. हे तरी येता म्हटल्यार कितें म्हणटात ताका स्मेल एक्चुली बरो आसा. म्हाका म्हाका एक 5 मिनटां दिया हांव मातशें केंस उगयतालें आनी येतलें. सो हो फर्स्ट प्रोडक्ट ना म्हाका तुका लेट जातलो पूण तुका म्हटलें पयलीं वच म्हणून हांव भायर सरोन येयली. सो मागीर नेक्स्ट प्रोडक्ट हो कितें ऑर्डर केल्लो हांवें. म्हाका असले जाय आशिल्ले म्हाजे कडेन नासले सो हांवें ऑर्डर केला. हे आय पॅचीस एम कॅफिलाचे बिकॉज इफ बाय वन गेट वन चल्ला न्हू जाल्यार हांव सगळें म्हाका जाय नाका सगळें ऑर्डर करता. एंड नेक्स्ट हे अंडर आय क्रीम ऑर्डर केला हांवें. केन्ना यूज करना अंडर आय क्रीम असले हितून ना जाल्यार राव गो आतां अशें मदीं उलयल्यार कशें जातलें म्हाका सांग. उलोवपाक जाल्यार सांगपाक जायना वाज हाडटा. एंड नेक्स्ट म्हाका हे फ्री गावलेलें आसा. सो हे म्हाका फेस स्क्रब फ्री मेळ्ळा आनी हे बॉडी वॉश म्हाका मिनी सो फ्री मेळ्ळा. सो आतां सद्या आफ्टर फ्यू डेज हांव ट्रॅवल करपाचें आसा. सो त्या टायमार हांव हे कॅरी करतलें बिकॉज आय थिंक हो बेस्ट आसा कॅरी करपाक. एंड दॅट्स ऑल. हितून आनी कांय ना जस्ट एक हें आसा रॅपर. सो हय सो हांव बेगीन आतां रेडी जावन येता बिकॉज ही हांगासर रेडी जावन येयली आनी म्हाका रावला चड वेळ लागतलो काय खंय. जस्ट मातशें केंसाक दांतोणी लायता बिकॉज म्हजे केस कितें जाले ऑब्वियसली. सो हांव बेगीन वचोन केंसाक मातशें दांतोणी लायता आनी येता रोखडें. गेल्यार खंय वयतलो तो सांगून वचपा जाय खंय. कापून खंय वयतलो दाबोले कित्याक कोण आसा सो आमी आतां वयतात वास्को मातशें कितें शॉपिंग करपा खातीर. कितें आशिल्लें आयज आसतलें थोडे दीस आशिल्ले. सो आमी वास्को पावली गायज. सो फायनली हांवें हे एक रिंग घेतलेलें आसा जें की हांव तुमकां मागीर भायर वचोन दाखयता. सो आमी आतां अन्नपूर्णान येयल्ली आसा हांव एंड तेजे पयलीं आमी गेल्ली चांदी हाडपाक लागून. सो मम्मान कितें घेतलें म्हणून कितें म्हणटा ताका कितें आं पांयाच्या बोटाक घालतात ती कितें म्हणटा वेण्णा म्हाका प्रोनावंस करपाक कळना. सो तें मम्मान घेतला एंड हांवें घेतलें एक छोटूशी रिंग
जे की हांव तुमकां घरा कडेन वचून दाखयतलें बिकॉज तें आतां तिणें बॅगान दवरलां म्हाका आतां घालपाचें ना बिकॉज हांव मॉर्निंगच्यान भायर आसा सो फूल आंग म्हणजे चिक जाल्लें आसा सो हांव मागीर तुमकां दाखयतलें आतां येयल्यार पीठ पुजा करपाक सो ही मुदी घेतला म्हाका एक्चुली दुसरी लायक जाल्ली की म्हाका फीट येयनासली हांव फूल ब्लॅक दिसता ह्या बोटान तर आम्ही आता जस्ट घरा कडेन पावला घरा कडेन येताच मम्मा गेली शॉप ओपन करपा खातीर आनी काकाचो कॉल येयला सो काका कडेन उलयता हांवें मातशें उलयलें येवचे पयलीं आई उलयताली मागीर हांवें उलयलें आनी मागीर मम्मा कडेन फोन दिलो काय आयकोंक येन जालें तिका तिका स्पिकरार सकपाक कळना सो ती उलयताली मागीर आतां मम्मा कडेन दिल्ली आसा सो ही रिंग आयली म्हाका तूं कितें सांगपाक जाय आशिल्लें सो हे जे रिंग आसा पळय म्हाका हे एक खास ना म्हाका लायक जालें लायक जावना अशें म्हणपाक शकना बिकॉज हांवें घेतला ऑब्वियसली थंय न्हू बाकीचे खूब कितें आशिल्लें थंय विडियोज काडपाक अलावड नाशिल्ले फोटोज काडूंक शकताले सो हांवें म्हटलें आसूं फोटो काडून कितें करूं काय म्हटलें हांवें सो हांवें ना काडूं सो थंय आनिकूय आशिल्ली बरी बट देन म्हाज्या बोटाक खंयचीच फीट येयनाशिल्ली ह्या बोटाक आनी ह्या बोटाक फीट येताले बट त्या बोटाक म्हाका नाका आशिल्लें म्हाका ओन्ली ह्या बोटाक नाजाल्यार ह्या बोटाक जाय आशिल्लें आनी म्हाका त्यो फीट जायनासली सो मागीर कांय ऑप्शन ना सो हांवें ही घेतली अशें करून हांव लोकांक फिंगर दाखयतलें पॉयंट आउट करता लोकांक पळयता सो हांव आनी खंयता सो आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता नाजाल्यार खूब लॉंग जातलो कित्याक हांव म्हाजे व्हिडियो एडीट करतात थंय वचून हांव चॅक करतालें सो खूब लेंथी जाल्लो आसा सद्या खातीर तर हांगासून एंड करता एंड परत मेळया आमी अशेंच म्हाजे नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय गायज टेक केअर बाय असोच मोग आसूं बाय